आयच्या वाचपान आमी दोन तरेचे मनीस पळयता. एक म्हणल्यार सिमोन नांवाचो हो फारिझेव. आनी आमी हाचो स्वभाव कितें, ताणें जेजूक गोडे आपल्या घरा जेवणाक आपयला खरो, पूण बिस्तो आपोवंक जाय म्हूण आपयला. कित्याक जुदेवाच्या कायद्या प्रमाणे तेंचे समाजान न्हू, तांचे घरा कोण येयलो, गेस्ट येयलो जाल्यार रोखडीच तांची हॉस्पिटेलिटी बरी आसताली. आनी आयज आमी पळयता जेजूक आपयता खरो, पूण तो जेजूक सारको हॉस्पिटेबल ना. तो ताका येवकार सारको दिलोलो ना ताणें. पूण आनी वयल्यान आमी जेन्ना ही बायल जी येता, आनी पयत पुस्तकांत आमी आतांच आयकलां, ते एक नांव दिल्लें आसा वायट म्हणून, वायट नांवाची बायल म्हणून. पयलेंच तिका नांव पडलेलें आसा, ती वायट नांवाची बायल. आनी जेन्ना ती येता त्या फारिझाच्या दोळ्या मुखार ती फकत एक वायटूच बायल, गांवांत तिणें कितें वायट केल्लें तीच बायल. पूण ती येता आनी जेजूचे पांय आपल्या दुखांनी धुता आनी केंसांनी पुसता. तें पळोवन तें कितें बरें करता तें तो पळोवंक वचना, तो पूण फाटीं सरता. कित्याक म्हज्या भावन भयणो, तो घडये फारिझेव आसत घडये, पूण ताचे काळजांत तो मोग आसूंक ना.